नमस्कार. फटिंग बाबा एपिसोड 2 तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. 7 जून 2023 रातचे 9:23 TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन ट्वीट घातलेलो जो रेलेवंट आहा तितलोच पोर्शन वाचून दाखयता. I have seen an area in Arpora where an area having farmhouse was entirely converted into a settlement zone when there is no provision to convert private forest into a settlement, and here too a member of SLC is involved. This is more significant as the remark on plans clearly mentions that this is a private area and yet it has been conveniently ignored. आता हे महत्वाचे फुडले. Even a zigzag road is proposed to this property through forest area which is entirely through undeveloped slope. हे TCP मिनिस्टरान ट्वीट घातला आणि हे खंयच्या तारखेक 7 जून 2023. आता TCP मिनिस्टर आनी जनतेच्या नदरेक आमी ह्या हाडून दिवपाक सोदता 20 एप्रील 2023 जेन्ना TCP डिपार्टमेंटान असोच एक झिगझॅग रोड नॉन डेव्हलपमेंट स्लोपांतल्यान एप्रूव केलो, तेय बीन अंडर सेक्शन 17(2) जो विश्वजीत राणेचो पॅट प्रोजेक्ट 17(2) जसो 16 बी विजय सरदेसाईचो आसलेलो तसो 17(2) सुटकेस टू सुटकेस बेजीसूच प्रोजेक्ट हे दोनूय. तर तितूंतल्यातल्यान असोच एक मोर्चे गांवांत झिगझॅग रोड दोंगराचेर नॉन डेव्हलपमेंट स्लोपांतल्यान तुवें एप्रूव केलो, गॅजेट केलो. मागीर हो जो तूं आतां फ्रॉड क्लेम करता पळय SLCन केलो म्हणून SLC मेंबरान तो फ्रॉड आनी तुवें जो आतां 17(2) अंडर जो ग्रांट केला पळय झिगझॅग रोड तो फ्रॉड न्हू. जर दोनूय फ्रॉड जाल्यार दोनूय रस्त्याचे परमिशन परवानग्यो कॅन्सल कर, रद्द कर. जातले तुजे कडेन काय ट्वीट घालून भंय घालता आनी मागीर तेंचे कडल्यान पयशे उखलपाचे प्लॅन करता. कितें चल्लां? आनी ते ट्विटांतले जे बाकीच्यो गोश्टी आहा पळय काडा फॉरस्ट तेजेर आमी सबसिक्वंट एपिसोडान घेतले, त्यो इंट्रस्टींग आहा. तूं लोकांक असो मुर्खान काडपाक सोदता पळय ते ट्विटा वयल्यान तूं 70च्या लोकांक मुर्खान काड, ते तुमकां परत परत निवडून हाडटात न्हू. आमच्या असल्यांक काडूं नाका. तुमची पोल खोल आतां आमी बरोबर करतले. फटिंग बाबा एपिसोड 2 आमी हांगा सोंपयता. देव बरें करूं.